राष्ट्रवादी काँग्रेसीत वचपाचेर बाबूश अजून तळ्यात मळ्यात करता। राष्ट्रवादीचो सर्वेसर्वा शरद पवाराचो वाडदीस 12 डिसेंबराक। थंय पवाराक मेळ्ळ्या उपरांत एनसीपीत वचपा विशीं कितें ते थारतले म्हूण बाबूश उलयता। बाबूश राष्ट्रवादीत बिनशर्त येतलो, मात पक्षाचें अस्तित्व आनी तळागाळांतल्या कामाचें कशें ताचेर खंय तो फाटीं फुडें जाता। बाबूश राष्ट्रवादीत गेलो जाल्यार पक्षाची तांक वाडटली, मात तो पक्ष बळकायत म्हूण पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांक धाकधूक जाल्या। सांताक्रूजचो आमदार बाबूशान एनसीपीत वचपा विशीं अजून कांयच निर्णय घेतिल्लो ना। बाबूश राष्ट्रवादीन वता म्हूण खबरो पातळूंक लागिल्ल्यान प्रुडंटान आमदार बाबूशाक थेट कितें तें विचारलें। तो म्हणटा एनसीपीक वचपा विशीं अजून कांयच निर्णय घेवंक ना। राष्ट्रवादीचो सर्वेसर्वा शरद पवाराक ताच्या वाडदिसाक बाबूश मुंबय मेळटलो। शरद पवारा बरोबर पयली बसका जाल्या, मात बसकेत ठोस असो कांयच निर्णय जाल्लो ना म्हूण बाबूश सांगता। बाबूशाच्या लागींच्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांच्या हालचालींचेर लक्ष दवरून आसा। ताळगांवांत राष्ट्रवादीन वावर वाडोवंक जाय म्हूण बाबूशाक दिसता। बाकीच्या मतदारसंघांनी उमेदवार वेंचून हाडपाचो विश्वास दिससर बाबूश एनसीपीत वचपाचो ना हें तितलेंच खरें। 2017चे विधानसभा वेंचणुकेंत राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसीची युती जातली काय कितें हाजेरूय बाबूशाचो निर्णय निंबून आसा। एनसीपीन 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालचे परस कांय मोजकेच उमेदवार घालचे अशें बाबूशाक दिसता। तातूंतय भितर राष्ट्रवादीन दक्षिण गोंयांत चड लक्ष घालचें अशें बाबूशाचें मत। दक्षिण गोंयांतले काँग्रेसीचे मतदार एनसीपी कडेन येवंक शकता म्हूण बाबूशाचो अदमास। राष्ट्रवादीच्या कांय फुडाऱ्यांक मात बाबूशाच्या राष्ट्रवादीक जॉयन जावपाचेर प्रस्न पडला। कांय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिपाक मेळून बाबूशाचेर विचारलें। बाबूश एनसीपीत जॉयन जातलो, ताचे बरोबर उलोवणी चालू आसा म्हूण जुजे फिलिपान बाकीच्या फुडाऱ्यांक सांगलां। बाबूशाक एनसीपीक कित्याक जॉयन जावचेशें दिसता काय म्हूण फुडाऱ्यांनी जुजेक विचारलें, मात जुजे तांकां सातिस्वेत करपा सारकी जाप दिवंक शकलो ना। बाबूश राष्ट्रवादीक बिनशर्त जॉयन जातलो इतलें मात जुजेन एनसीपीच्या बाकीच्या फुडाऱ्यांक सांगलां। बाबूश एनसीपीक जॉयन जावन हळू गोंयांत पक्षाचो ताबो घेवंक शकता आनी फुडाराक राष्ट्रवादीचो प्रदेशाध्यक्षाचो दावेदार जावंक शकता म्हूण एनसीपीच्या एका गटांतल्या फुडाऱ्यांच्या कपलाक आटयो पडल्यात। तिसवाडी तालुक्यांत कमीत कमी 3 आमदार वेंचून हाडपाची बाबूशाची तांक आसा। बाबूश अपक्षांच्या अलायन्साक जॉयन जालो जाल्यार थंय ताका चड वजन आसचें ना। अपक्षांच्या अलायन्साचें फुडारपण आमदार विजया कडेन। गोंय विधानसभेची वेंचणूक वर्साचेर तेंकल्या। बिहारा भशेन गोंयांतूय महागठबंधनाच्यो अपक्षांनी हालचाली सुरू केल्यात। बाबूश एनसीपीत आयलो जाल्यार पक्षाक नेट येतलो आनी एनसीपीच्यो राजकीय हालचाली गोंयच्या राजकारणांत वाडटल्यो। बाबूश राष्ट्रवादीन वतलो काय अपक्षांच्या गठबंधनाच्या वाटेन रावतलो काय एकोडो रावन मोठ्या राजकीय पक्षाक तेंको दितलो ते बाबूश 12 डिसेंबराक शरद पवाराक मेळ्ळे उपरांतूच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। सिंजेंटान आपली सिबा कंपनी डेक्कन फायन केमिकल ह्या सत्यम ग्रुपाच्या कंपनीक दिवचे न्हय म्हूण खोर्ली गांवच्या लोकांनी मागणी केल्या। सत्यम सारकिल्या बदनाम वेवसायीक ग्रुपाक सिबा दिवप बेकायदेशीर थारतलें म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिश रॉड्रिगीसान सांगलें। ह्या विशयाचेर कोर्टान वचचे पयलीं आयतारा ग्रामसभेत चर्चा जातली। सरकारान ही कंपनी विकत घेवन लोकांक जाय तो प्रकल्प उबारचो म्हूण खोर्ली गांवच्या लोकांनी मागणी केल्या। Syngenta globally is known as the most hazardous and accident-prone company. So थोडी आमी एक हिस्ट्री कोई काढली ऑन डेक्कन फायन केमिकल्स। तेचेर आमच्या नोटिसाचेर येयलें की तेंचो ऑलरेडी एक डिजास्टर जाल्लो म्हणून लास्ट इयर। म्हणून आमी एक एवेरनेस केलो आनी लोकांक एकठांय केलें। Now that sale deed had also a condition, a very clear condition that if Sibagei planned to sell or transfer the land, the first right to buy back the property would be with the government. That's why the citizens of Kolli would now demand that government buy back this property from Syngenta now and plan some project for the people, some community project which the panchayat or the Gram Sabha decides what is best for the village of Kolli. तेरेखोल न्हंयतल्या ड्रेजिंगा आड आवाज काडटल्यांक ग्रीन ट्रिब्युनलान थाकाय दिल्या। किरण पाणी पोर्ट कंपनीन तेरेखोल न्हंयतले ड्रेजिंग बंद करचें म्हूण राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान अंतरीम आदेश दिला। पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान तेरेखोल न्हंयच्या तोंडाचें इन्स्पेक्शन करून 2 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण ट्रिब्युनलान सांगलां। फुडली सुनावणी 21 डिसेंबराक जातली। केंद्र, राज्य सरकार आनी कंपनीक 2 सप्तकां भितर जाप दिवची पडटली। तेरेखोल न्हंयचे ड्रेजिंग करपाक दिवचे न्ही म्हूण केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीचो एकलो वावुरपी एनजीटीत गेल्लो।
तेरेखोल न्हंयच्या तोंडार कसलेच तरेचे ड्रेजिंग करचे न्ही म्हूण ट्रिब्युनलान किरण पाणी पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक आदेश दिला. पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन करचे आनी 2 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण ट्रिब्युनलान आदेश दिला. तेरेखोल न्हंयच्या तोंडार बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या कागाळीची दखल घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्यान थंयच्या रेवेच्या पट्ट्यांकडेन कोण मेतेर जाल्यात जाल्यार इन्स्पेक्शन करचें म्हूण ट्रिब्युनलान उपजिल्लोधिकाऱ्याक आदेश दिला. तेरेखोलचे ड्रेजिंग प्रकरणात राज्य सरकार, केंद्र सरकार आनी खाजगी कंपनीन 2 सप्तकां भितर जाप दिवची म्हूण एनजीटीन आदेश दिला. केसीचेर फुडली सुनावणी 21 डिसेंबराक जातली. केरी आनी किरण पाणी गांवच्या अस्तित्वाक धोको जायत म्हूण पारंपारीक नुस्तेमारी काबार जायत म्हूण केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समिती न्हंयतल्या ड्रेजिंगाक विरोध करता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक विराम.